ब्रेस्तार 18 जुलाई 2024 मुखेल वोल्ड मोजे लागीं शिकात नियाळा कादार दर एक भुरगे बरें आनी वायट आपल्या आवय बापूय भाव भयणां शेमाय शेपाय आनी दुसऱ्या वांगड्यां कडल्यान शिकता. इश्ट मेळटूच तांचेय शिकता आनी अशे तरेन भुरग्याची वाड जाता. असोच एक गरीब भुरगो क्रिस्ती तत्वांनी वाडलोलो वायट इश्टांच्या सांगाता पडून पुलिसाच्या हाताक सांपडटा. पुलीस आवय बापायक आपोवन धाडटा. ती पुलीस थानेर पावतोच आपल्या पुताक विचारता, पुता असले कर्तूब तुज्या आवय बापायन केन्ना तरी केल्लें तुवें पळयलां? हो एकूच प्रश्न भुरग्याक पुरो जालो. परतून केन्नाच करचो ना म्हूण आवय बापायक भास दिता. निजाची शिकवण रोगतान उरता आनी आडेची शिकवण बायले खातीर आसलोल्यान धुवन वेता. मिसाचे बेटेंत दोतोनीच्या वर्गांत जेजूची शिकवण मेळटा. यादवीक आवय बापायक उलो मारतात भुरग्यांक धाडूंक, पूण जेजूचे शिकवणे म्हूण काराटे, म्युजीक, डान्स, फुटबॉल आदी हें चड गरजेचें आवय बापायक दिसता. हीच भुरगीं व्हड जातूच तांकां देवाचो, पेल्याचो आनी आवय बापायचो मोग आसना. भुरगीं तांकां व्हड वजें जाता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, कश्ट सोंसता वज्याच्या बाराकाल आसात मोजे लागीं शिकात, तुमकां समाधान मेळटलें. जायत्या भासाची वजी घेवन आमी भोंवता आनी ह्या वज्यांक लागून दुयेंत पडून हजारांनी पयशे मोडटात. जागी जावन जेजूच्या पांयाशी वचूया. तो शांत आनी दुलोप काळजाचो आमकां आयकतलो आनी आमची वजी काडून उडोवन आमकां खुशाल करतलो. मोसो थाराव दुलोप काळजा जेजूच्या हो सोबीत तेर्स म्हज्या काळजाक जेजूक मेळयता तो हांव मोगान करतलो.